10-12 मिनटांक आमकां एक कॉल आयले हां आमच्या कंट्रोल रुमान. ओमकार नायक त्यांनी कॉल केले की हाऊस कॉट फायर. इमिजिएटली जो ड्युटी क्रू आसा रिडींग फायर फायटर जयराम शेटगांवकर आनी त्याची टीम हांगा पावले. 12 मिनटान पावले. पयले जाल्यार घर पेट्टा. सो इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. म्हणजे कितें आमचे इक्विपमेंट आसा ते यूज करून. आणि 20 ते 25 मिनटां लागली आमकां फूल घर जे आसा पळय ते सेव करपाक. एक रूम तेंचो कंप्लिटली जळलो आसा आनी बाकीचे जे अर्दे घराचे अर्दे वयर आहा पळय ते आमी सेव केलेले आसा. लॉस एक्स्ट्रिमिटली एक जाल्यार 2.5 लाखाचो लॉस आसा. ओके आनी सर. सेव आसा 3 लाख. येस सर. भुरगे पावलेले सारके टायमार पावले आसल्या कारणान आमी सेव करपाक पावले. आनी घरान सिलिंडर आहलो, LPG सिलिंडर आहलो. ताचे जे पायप लायन आसा पळय तेका हे जाल्ले म्हणून भुरग्यांनी इमिजिएटली ते डिस्कनेक्ट करून भायर काडले. म्हणजे ह्युमन इंजुरी काय ना तशी. ह्युमन इंजुरीज कांय ना. लॉस जाल्लेले आसा तांचे बिलॉंगिंग्स म्हणजे क्लोथ मटेरियल्स आसा. ओके. एक आल्मार आसा ती जळिल्ली आसा आनी फूल टोटली तेंचे लायटींग जे आसा पळय ते जळिल्ले आसा. ते कित्या खातीर शॉर्ट सर्कीट काय आनी कितें नॅकेड फ्लेम ते आमी कळूंक ना. ओके. इन्व्हेस्टिगेशन केले पण कळटलें. जाणटेली आसली घरान आनी सडनली तो सायडीच्या रुमान न्हिदलेलो. ताका हे जाल्या उपरांत हे वयता पालोवपाक वयता जाल्यार चान्स ना, लॉक केल्लेले आसलेले आनी तो नासलो घरा कडेन. की डायरेक्ट वयर वाशांक आग लागून सबन घराचे अर्दे ऑलमोस्ट हे जाल्लेले. तितल्यान सडनली आमी हेका कॉल केलो. आमकां कॉल येयलो की अशें अशें हे जालें म्हणून. तेन्ना इमिडिएटली फायराक कॉल केलो आनी तेंच्यांनी तेच्या पयलीं केले. इमिडिएटली जाता तितले बेगीन ते पावले. तेच्या पयलीं आमचो एक लोकल सुद्दां एक फायर ब्रिगेडांतलो आमचो एक ड्युटेर वयतालो. ताका कळ्ळे बरोबर तो सुद्दां ऑन द स्पॉट ह्या स्पॉटार पावून तेणे हेल्प केली. आनी तशेंच पंप बिलां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमचे जे लायनमॅन आसले ते स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले. आनी आतां हे पयले जाल्यार हांव ऑलमोस्ट त्या घराचे हे ऑलमोस्ट अर्दे हे जावन गेल्ले. तेंच्यांनी अर्दे हाफ सेफ केल्ले. तेंचे कितें कितें सामान आसलें भितून रुमान हे पळयता जाल्यार कांय तशें हे उरोंक ना. भितून सगळे ऑलमोस्ट मेल्ट जावन गेल्लेले आसले. तरी आसतना लोकलांनी हांगासर आसले तेंच्यांनी हेल्प केली ते हे करपाक. तांकां हे करता. आनी सडन तशेंच आमचे भाईक सांगल्या बरोबर इमिडिएटली भाई स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले. तशेंच आमचे मेंबरय आहा सायडी पंचायतीचे ते बी स्पॉटार आयज पावल्ले आसा. आनी भाईनय सांगलेलें आहा की ते घराचे कितें आहा ते आपूण आपल्या स्वताच्या खर्चान हे रिपेर करतलो आनी दिता इमिडिएटली जाता तितले बेगीन करून दितलो. ताका लागून तांकां बी थँक्यू म्हणटा की अशा हेका आपूण स्वता येवन एक हेल्प करता म्हणून आपल्या एक हे करता. ताका लागून राहत आणि वाईट घटना घडल्या की आमचे प्रतीक नायक तेजे भुरगो तेंच्या घराक उजो लागलो. आता उज्याचो कॉज कितें तो फायर ब्रिगेड फायंड आउट करता. पूण तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा की तेंच्यांनी सगळं जे लॉसीस जाले ते पंचनामो रेडी करचो म्हणून. जेणे करून मामलेदाराक रिपोर्ट दिवन गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां कितें मदत मेळटली ते प्रोसेस ते स्टार्ट जातले. पूण आतां मीन वायल तेंचे जे घर जे तुमी पळयलात जाल्यार कंप्लिटली लॉस जाला. आनी वयले वाशे जावं नळे सगळे ओपन म्हणजे काबार जाल्ले आहात आनी बेगिनात बेगीन तांकां रिपेर करपाची गरज आहा. ताका लागून ऑलरेडी आमच्या टिमीक आमी सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां कामूय स्टार्ट जातलें. आमी आमच्या ओन पोस्टाचेर ते एंटायर जे लॉस जाला ते रिपेर करून तांकां इमिजिएटली विदीन 3-4 दिसां भितर रिपेर करून दितले. जेणे करून तांकां परत रावपाक हांगासर बरे भशेन मेळटले. हांगासर आमच्या मदीं आमचे पंच मेंबर अजीत मोरजकर आहा. तसो लोकल पंच आमचो स्वप्नील आहा आनी बाकीचे आमचे ग्रामस्थ हांगासर ह्या वाड्या वयले आसात. सो ही तांकां सपोर्ट करपाक सगळे जाण हांगासर येयले म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. इमिजिएटली जाता तितलो प्रयत्न आमचो इतलोच आसतलो की अशें घटना जाल्या उपरांत आमचे कडेन प्रायोरिटीन तांकां तेंचे नीड कितें आहा ते नेसेसिटी कितें आहा ती फुलफील जाता. फारशे पेडणे हांगा आसात आनी आयज सकाळी 10 सुमार हांगा प्रतीक नायक हांच्या घरार आग लागल्या. आग लावपाचें कारण जें आसा सद्या सांगपाक आयिल्लें ना. मे बी शॉर्ट सर्कीट जालें आसतलें अशें इन्फॉर्मेशन मेळटा. आनी हाजे खुबशे प्रॉपर्टी आसा ते जळलेले आसात आनी भितूर जे इलेक्ट्रीक एप्लायन्सीस आशिल्ले फ्रीज, TV, मागीर कबड, फर्निचर जे आसा, दार सगळे जळून काबार जाल्लेले आसा. वयले वाशे बिशे आसा ते जळून काबार जाल्लेले आसात. आनी हांगा टायमार
फायर ब्रिगेड, पेडणेचे फायर ब्रिगेड आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आणि लोकलान सगळे मिळून खुबशे वस्तू जी आसा वाटायल्ली आसात आणि ते सिलिंडर आशिल्ले थंय आग वचपाक दिवंक ना आणि तांच्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्ले आसात. आणि ह्या वेळार स्थानिक आमदार जित आरोलकर हांचे कडेन जे प्रतीक नाईक आसात तांच्या फॅमिली कडेन येवन मेळ्ळे आणि तांकां सांगलें की आधार दिल्लेलो आसा की तुम्ही कांयच भियो नाका, आमी फाल्यांच्या फाल्यां घर तुमचें उबें करून दिता अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसात आणि करून दिता अशें तांकां विश्वास दिल्ले आसा. एकंदर जे पारच्या हांगा आग लागल्या घराक ते खूब लुकसाण जाल्लेले आसात आणि अरावंड 3 ते 3.5 लाख अशें तांचें लुकसाण जाल्लें आसात. फूल वयले छप्पर जे आसा फूल काबार जाल्लेले आसात. त्याच बरोबर विंडोज म्हणा, भितरले फर्निचर, किचन, बेडरूम हे फूल काबार जाल्लेले आसात. ते फायर ब्रिगेडीन येवन बऱ्यापैकी काम केल्ले आसात आणि स्थानिक आमदार हांच्यानी सुद्दां हांगा विजीट केल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.